एमपीटीच्या कोळसो येरादारी खातीर प्रदूषण तशेंच अपघात जावपाचें प्रमाण वाडल्यात। एमपीटीन कोळसो येरादारी 1 नंबराच्या गेटी वयल्यान करता अशें सरकाराक सांगिल्लें। मात आतां 9 नंबराच्यान गेटी वयल्यान कोळशाची येरादारी केल्ल्यान कोळशाची येरादारी आतां लोकवस्तीत आशिल्ल्या वाठारांतल्यान जाता। तशेंच ह्या येरादारीक लागून व्हड अपघात जावपाक लागल्यात। एमपीटीचेर सरकारान खर कारवाय करची अशी मागणी मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकारान केल्या। ह्या विशयांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लक्ष घालून प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन दिलां। Fear and anxiety in the minds of people of Mormugao constituency with regards to movement of cargo vehicular traffic from gate number 9 at Mormugao port, as Mormugao authority MPA failed to obey its own circular of movement of cargo vehicle traffic from gate number 1 instead of gate number 9, except during the stay of cruise vessel at the cruise terminal. The road from Mormugao port gate number 9 up to Sada junction passes through densely populated residential area and also accident-prone stretch, thus risking lives of thousands of people with the movement of heavy traffic and to and fro. Further, there is a spillage of cargo which is causing severe dust pollution. MPA issued yet another circular with respect to dust supervision measures at the port to mitigate the dust pollution. Again, MPT failed to comply with the circular by not checking on the cargo vehicles of its compliances on cargo spillage and also while handling at the port. I appeal to the government to kindly look into the matter urgently and take necessary measure to ensure that MPA comply with the circular in this interest of public at large. Speaker sir, आमच्या गव्हर्मेंटाकडे डिस्कस जाल्या उपरांत तेंच्यांनी एक सर्क्युलर काडलेलो एमपीटीन कितें हेन फुडें जो कार्गो आसा तो गेट नंबर 1 ट्रान्सपोर्ट जातलो, बट आयज सर्क्युलर जो तेंच्यांनी स्वता काडलेलो आसा तोच सर्क्युलर ते फॉलो करना आनी सगळो कार्गो गेट नंबर 9 व्हरून आख्खी ट्राफीक जाम आनी डस्ट पोल्युशन करपाक लागले आसा फ्रॉम आमचे IOC जंक्शन टू सडा जंक्शन. जो एमपीटीन सर्क्युलर काडलेलो आसा गेट नंबर 1 आमी ट्रान्सपोर्ट करतले हे तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला गव्हर्मेंटाक, ते एश्युरन्स ते पाळना तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन जावचे. त्याच प्रमाणे डस्ट पोल्युशनाक लागून तेंच्यांनी जे टायर हेच्या बाबतीनूच जो सर्क्युलर काडला तेजेरूय हेंच्यांनी इमिजिएटली एक्शन घेवपाची आसा आनी हेंच्यांनी हे पाळपाची गरज आसा. श्री स्पीकर सर, एकदा आफोन हाडून हांव ते करपाक लायता.